बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पर देव जलथ्या बल्या मुखांतर म्हजेक म्हणालो, म्हज्या परचेचे दूख हांवें पळयलें, ताची बोब हांवें आयकली, ताका सुटका दिवच्या खातीर हांव देंवोन आयलां. म्हज्या भाव भयणीनो, तसो देव आमचे मदें हजर जाता. त्या देवाक आमी काळजांतल्यान अर्घां दिवया, होगळाप दिया, नामान करया, ताची स्तुती करया, आराधन करया. तुमच्या बुकांत दैवीक गायन बुकांत पेज 31 हिम नंबर 823, पेज 31 हिम नंबर 823. जेजू मोगळा आराधन तुका, जेजू दयाळा आराधन तुका, उर्पे सागोरा आराधन तुका, ये सोडवून दारा आराधन तुका, जेजू मोगळा आराधन तुका, जेजू दयाळा आराधन तुका, उर्पे सागोरा आराधन तुका, ये सोडवून दारा आराधन तुका. अध्याय 33 वाक्य 3. जरमाया chapter 33 verses 3. म्हाका उलो मार, हांव तुका आयकतलो, म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो, तुका कळीत नात तें वर्त गोट हांव तुका सांगतलो. मगचनो देव सर्वेस्पर देव जरमया प्रवादीक म्हणटा, म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो, तुका कळीत ना तें वर्ते गोट हांव तुका सांगतलो. तसो देजू आमचे मुखार आसा. मगाचनो तसो देव आमचे मुखार आसा, तो वर्त गोट आमकां दिवंक आशेता. मगाचनो ताची स्तुती करया, आराधन करया, ताका महिमा देवया. तुमचे जबाब, अब्बा बापा आमी तुका आराधन करता. अब्बा बाप्पा तुका आराधन करता. आमच्या सर्गीच्या बापा, अब्बा बापा आमी तुका आराधन करता. आमच्या मोगाळा बापा, अब्बा बाप्पा आमी तुका आराधन करता. आमच्या कुटुंबाच्या आणि घराण्याच्या देवा, अब्बा बापा आमी तुका आराधन करता. आमच्या रचणारा आणि आमच्या पोसणारा, अब्बा बाप्पा आमी तुका आराधन करता. आमच्या जीवदातारा, अब्बा बाप्पा आमी तुका आराधन करता. आमकां रसल्या देवा, अब्बा बापा आमी तुका आराधन करता. आमच्या रडणे ऐकूनच्या देवा, अब्बा बाप्पा आमी तुका आराधन करता. आमच्या खातीर झुजतल्या देवा, अब्बा बाप्पा आमी तुका आराधन करता. आमचे खातीर झुजतल्या देवा, अब्बा बाप्पा आमी तुका आराधन करता. आमकां सगात दिवच्या देवा, अब्बा बाप्पा आमी तुका आराधन करता. वंदन बापा, होगळा बापा, महिमा बापा, स्तुती बापा, आराधन बापा. हालेलुया 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 हालेलुया. आराधन तुका,
देवा बापा आराधन तुका मुझा बापा आराधन तुका देवा बापा आराधन तुका मुझा बापा महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता. मगचनो त्या जेजूक परत्यान आमी उलो मारया. तो आमकां सडवंदार, तो आमचो सडवंदार जावन आसा. सर्गतान देवून आयिल्लो तोच सोमे जेजू आमकां सर्गीचो गोटो तो आमकां दिवंक आशेता. मगचनो त्या जेजूक आमी अर्गां दिवया. तुमची जबाब जेजू आमी तुका आराधन करता. जेजू आमी तुका आराधन करता. जेजू आमच्या मोगळा इश्टा. जेजू आमी तुका आराधन करता. जेजू मनशा कुळच्या एकल्या सडवंदरा. जेजू आमी तुका आराधन करता. जेजू जिविताच्या जरी. जेजू आमी तुका आराधन करता. जेजू जिविताच्या शब्दा. जेजू आमी तुका आराधन करता. जेजू बऱ्या गवळ्या. जेजू आमी तुका आराधन करता. तुझ्या रक्तान आनी मासांत आमकां सोडून दिवच्या जेजू. जेजू आमी तुका आराधन करता. जेजू शांतीच्या कुवारा. जेजू आमी तुका आराधन करता. जेजू रायांच्या राया. जेजू आमी तुका आराधन करता. जेजू बळवोन देवा. जेजू आमी तुका आराधन करता. जेजू बापाच्या परजळा. जेजू आमी तुका आराधन करता. संगता म्हणया होगलाप तुका सुमिया जेजू. आराधन तुका सुमिया जेजू. महिमा तुका सुमिया जेजू. वंदन तुका सुमिया जेजू. स्तुती तुका सुमिया जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. आराधन तुका सौम्या जेजू आराधन तुका मुझा जेजू आराधन तुका सौम्या जेजू आराधन तुका मुझा जेजू महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता. मगाचनो पवित्र आत्म्याक आमी आमच्या काळजांत आपया. तो आत्मो आमचो आत्मो जावं दी. आमची कूड, आमची मन, आमचे काळीज आनी आत्मो तसो तो आत्मो जावं दी. आमची कूड पवित्रकायेन सांबाळच्याक, नितळ जावच्याक पवित्र आत्म्याक आपया. मगाचनो तुमची जबाब आमी तुका आराधन करता पवित्र आत्म्या. आमी तुका आराधन करता पवित्र आत्म्या. पवित्र आत्म्या जन्माच्या सागोरा. आमी तुका आराधन करता पवित्र आत्म्या. काळोख नाश करच्या पवित्र आत्म्या. आमी तुका आराधन करता पवित्र आत्म्या. सैतानाक नाश करच्या गुलामपणांतले सुटका दिवच्या आत्म्या. आमी तुका आराधन करता पवित्र आत्म्या. सलवतल्यांक धैर्य दिवच्या आत्म्या. आमी तुका आराधन करता पवित्र आत्म्या. सर देण्यानी नेठोवच्या आत्म्या. आमी तुका आराधन करता पवित्र आत्म्या. देवाच्या योजन रुपीत करच्या आत्म्या. आमी तुका आराधन करता पवित्र आत्म्या. अर्गान तुका पवित्र आत्म्या. होगलाप तुका पवित्र आत्म्या. महिमा तुका पवित्र आत्म्या. जय जय तुका पवित्र आत्म्या. हालेलुया 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 हालेलुया.
आराधन तुका पवित्रज्ञा, आराधन तुका पराक्लिता, आराधन तुका पवित्रज्ञा, आराधन तुका पराक्लिता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता. मगचनो कीर्तन 25:1-5. कीर्तनांत आमी आयकता सर्वेस्पर देव जावन आसा आमचो देव. विश्वास दवरच्यांक कधीच तो सांडिना, निराश करिना. मगचनो त्याच देवाक आमी स्तुती करया, वंदन करया. कीर्तन 25:1-5. म्हज्या उपरांत सांगात. तुका सर्वेस्परा म्हजो आत्मो उबारता, तुका सर्वेस्परा म्हजो आत्मो उबारता. देवा तुजेर हांव विश्वास दवरला, देवा तुजेर हांवें विश्वास दवरला. म्हाका निराशी जावंक दिनाका, म्हाका निराशी जावंक दिनाका. म्हज्या दुस्मनाक म्हजेर जैत व्हरूंक दिनाका, म्हज्या दुस्मनाक म्हजेर जैत व्हरूंक दिनाका. तुजेर विश्वास दवरतल्यांक तुजेर विश्वास दवरता, तुजेर विश्वास दवरता. ते निराशी जावचे नात, ते निराशी जावचे नात. पूण कारण नसता, पूर्ण कारण नसता. विश्वासघात करतात ते निराशी जातले. विश्वासघात करतात ते निराशी जातले. सर्वेस्परा सर्वेस्परा तू मरग म्हाका दाखय, तू मरण म्हाका दाखय. सर्वेस्परा सर्वेस्परा तुझे मरग म्हाका दाखय, तुझे मारोग म्हाका दाखय. तुझ्यो वाटो म्हाका शिकय. तुजो वाटो म्हाका शिकय. तुझ्या सतच्या मार्गा वयल्यान म्हाका चलय, तुझ्या सताच्या मार्गा वयल्यान म्हाका चलय. तुझ्या सतच्या मार्गा वयल्यान म्हाका चलय. तुझ्या सताच्या मार्गा वयल्यान म्हाका चलय. तुझी जनवाय म्हाका शिकय. तुझी सणवाय म्हाका शिकय. कित्याक तूं म्हज्या तारण असो देव, कित्याक तूं म्हज्या तारण असो देव. तुजेर हांव सदांकाल बरवसतां. तुजेर हांव सदांकाल बरवसतां. मगाचनो कीर्तन 25:1-5. म्हज्या उपरांत सांगात. तुका सर्वेस्परा म्हजो आत्मो उबारता, तुका सर्वेस्परा म्हजो आत्मो उबारता. देवा तुजेर हांवें विश्वास दवरला, देवा तुजेर हांवें विश्वास दवरला. देवा तुजेर हांवें विश्वास दवरला. देवा तुजेर हांवें विश्वास दवरला. म्हाका निराशी जावंक दिनाका, म्हाका निराशी जावंक दिनाका. म्हाका निराशी जावंक दिनाका. म्हाका निराशी जावंक दिनाका. म्हज्या दुस्मनाक म्हजेर जैत व्हरूंक दिनाका, म्हज्या दुस्मनाक जैत व्हरूंक दिनाका. म्हज्या दुस्मनाक म्हजेर जैत व्हरूंक दिनाका. म्हज्या दुस्मनाक म्हजे वयर जैत व्हरूंक दिनाका. तुजेर विश्वास दवरतात ते निराशी जावचे नात, तुजेर विश्वास दवरतात ते निराशी जावचे नात. तुजेर विश्वास दवरतात ते निराशी जावचे नात. तुजेर विश्वास दवरतात ते निराशी जावचे नात. पूण कारण नसता, पूर्ण कारण नसता. पूण कारण नसता. पूर्ण कारण नसता. विश्वासघात करतात ते निराशी जातले. 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 सर्वेस्परा सर्वेस्परा तुझे मरग म्हाका दाखय, सर्वेस्परा तुजे मारोग म्हाका दाखय. तुझ्या वाटो म्हाका शिकय. तुजो वाटो म्हाका शिकय. तुझो वाटो म्हाका शिकय. तुजो वाटो म्हाका शिकय. तुझ्या सताच्या मार्गा वयल्यान म्हाका चलय. तुझ्या सताच्या मार्गा वयल्यान म्हाका चलय. तुझ्या सताच्या मार्गा वयल्यान म्हाका चलय. तुझ्या सताच्या मार्गा वयल्यान म्हाका शिकय. तुझी जनवाय म्हाका शिकय. तुजी सणवाय म्हाका शिकय. कित्याक तूं म्हज्या तारण असो देव, कित्याक तूं म्हज्या तारण असो देव. कित्याक तू म्हज्या तारण असो देव. कित्याक
तू म्हज्या तारणाचो देव तुजेर हांव सदांकाल बरवसता तुजेर हांव सदांकाल बरवसता तुजेर हांव सदांकाल बरवसता तुजेर हांव सदांकाल बरवसता मगाचनो मातेवाच्या वांचेलांत आमी आयकता अध्याय 21 वाक्य 22 मॅथ्यू चॅप्टर 21 वर्सेस 22 जे कितें भोवरतान तुमी मागता तें सगळें तुमकां मेळटा जे कितें भोवरतान तुमी मागता तें सगळें तुमकां मेळटलें तशेंच आमी आयकता मातेवाच्या वांजलांत अध्याय 18 वाक्य संको 19 मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्सेस 19 तुमचे भितरले दोग जण एक मोनाचे जावन खंयच्या एका वस्तू मागी जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ती तुमकां दितलो तुमचे भितरले दोग जण एक मोनाचे जावन खंयच्याय वस्तूक मागी जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ते तुमकां दितलो पेद्रूचे पयले पत्रांत अध्याय 5 वाक्य 7 आमी आयकता फर्स्ट पीटर चॅप्टर 5 वर्स 7 सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा कित्याक तोच तुमची जतन घेता सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा कित्याक तोच तुमची जतन घेता मगाचनो त्याच देवाक आमी उलो मारया आमचो भावार्थांत आमच्या ते एक मनांत तशेंच आमचो हुस्को ताका दिया मगाचनो तोच जावन आसा सुडवंदार जेजू आमचो मोगाळ देव आमचे मोगात गात येवन आमकां सुटका दिल्लो देव सैतानाच्या बंदडेंतले आमकां सुटका दिल्लो देव तो जावन आसा तोच देव आमच्या मुखार आसा मगाचनो तोच देव आमच्या मुखार आसा त्या देवाक उलो मारया आमचे थंय आसले हर एक मागणे देवाक समर्पण दिवया देव आमकां आनी तशेंच आमच्या कुटुंबाक भलायकेन सडवणेच्या वाटांनी सडवणेच्या मेठांनी आमकां सोडून वचोंक सकड अडखळेतावन बंद पसतावन सुटका दिवचो देव आमच्या मुखार आसा त्याच आमच्या देवाक आमच्या घरांत आमच्या भूंय वाटांत आमच्या जानवरांत जें कितें आसा उणेपण या पिडा शिडा हर एक देवाक समर्पण दिवया दयाळा बापा अवघडांत उतर प्रायेंत मानसीक रोगांत कॅन्सर पिडेंत या थापांत हर एका घरांत आशिल्ल्या तशेंच हर आस्पत्रेंत आश्रयांनी आनी मार्गा देगेर व्हडच्या बिरमोत पाव म्हूण आमी तुजे लागीं मागता बापा हर एकल्यांक सुटका दी हर एकल्यांक वयर बिरमोत पाव हर एकल्यांची पिडा शिडा गूण कर बापा तुमचो जावन आसा आमचो देव सडवंदार बापा सर क्रिस्ती कुटुंबा खातीर सर्वेस पुराव मागता आसतना सर क्रिस्ती कुटुंबाक तूं तांकां आशिर्वाद घाल बापा जेजूस सोमी म्हूण स्विकार करूंक जेजूस प्रथम स्थान दिवंक सदांच मागणे करूंक कोणतासो तेर्स करूंक आराधन करूंक स्तुती करूंक देवाचे उतर वाचूंक पवित्र जिणी जिवंक भाग फावो कर बापा तशेंच अन्य देवाची पुजा करतल्या खातीर आनी तशेंच अन्य जातीच्या चल्या चलया लागीं लग्न जावंक नानांतल्या बंदपांनी सांपडलेल्या क्रिस्ती भुरग्यां खातीर हांव मागता बापा बापा तांकां तांचे काळी जुगते कर तुमचो देव म्हूण पातयेवन तांकां आदार दी बापा बापा तशेंच राग मोसोर जिद्दपण हागेपण अंमल पियोने माटपंत्रां पितीसपणांत आनी इतर वायट सवयांनी संपडलेल्या कश्टांत जियेतल्या क्रिस्ती कुटुंबांत सुटका दी बापा तांचे थंय आसले हागेपण राग जिद्दपण आनी सैतानाचे हर एक वोटण्यो तांचे तावन पयस कर बापा बापा हर एका क्रिस्ती कुटुंबां थंय जुस्सें तें बोळ दी बापा पवित्रत्म्या धाड बापा क्रिस्ती कुटुंबांनी बोगसणेचो शांतीचो आनी एकवट असो माया मोगाचो स्पिरीत वाळोवंक आनी आदर्श कुटुंबां जावंक
जाय असली कृपा दी बापा. बापा हर एका कुटुंबाने ते माया मोग आसूं दी बापा. शांतीचे बिडार जाऊन दी बापा. बापा तुंच ते राव बापा. जेजू खाजरे जिवितान विच्छेदन केल्ल्या करूंक चिंतल्या हर एक विविध समस्याक ओळख जाल्ल्या काजरी जोड्यां खातीर मागता आसतना बापा जेजू तांचे थंय मोगाचो आनी बोगसानेचो स्पिरीट धाड बापा. ती एकवटान संतोषान जियोंक फावो तो कृपा दी आनी पवित्र आत्मा तांचे थंय वतून येवन दी देवान येवन दी आनी तांकां बाचाव करून दी बापा. तशेंच बापा एकसुरे जियेतल्या काजरे जोड्यां खातीर जो कोण भायल्या गांवांनी काम करता पती या पतीन या गांवांनी काम करता बापा तांचे वयर आशिर्वाद घाली. तांच्या एकसुरी जिणेंत तांकां सुटका दी बापा. संतोष समाधान दी बापा. तशेंच हांव मागतां क्रिस्ती कुटुंबाक जेजू बो पवित्र आनी अमोलीक रक्तान धांप बापा. सर वायटांतले दुस्मनाच्या हातांतले देवसराच्या पासांतले तांकां निवार बापा. बापा सर्व परगवान काम करतल्यांक आनी शिकतल्या भुरग्यां खातीर हांव मागतां बापा. बापा पवित्र रक्तान तांकां आशिर्वाद कर बापा. तांकां तांच्या आवय बापा वयर विधेय जावन आनी तशेंच बरो फुडार तांकां लाभय बापा. तशेंच मागतां बापा देदस्परांत तशेंच आसायक जावन जियेतल्या निराशान जिवंत आसात आनी जीवघात करूंक आशेतल्यांक सर्वांक तूं सुटका दी बापा. बापा तांचे जिवीत आनी तांच्या जिणेंत आसले हर एक समस्ये हर एक बंदपा तांचे तां पयस कर बापा. तांकांच तूं निवार तांकां थंय सुटका दी म्हूण हांव मागतां बापा. प्रत्येक तरान युवा जनां खातीर मागता आसतना बापा तांकां समजणी दी बापा. म्हाताऱ्या प्रायेंत आसल्या सर्व आमच्या प्रायवंतांक तांकां थंय आसले हर एक पिडा शिडा पयस कर बापा. तांच्या गांठेनी तांच्या आंगांत आसले हर एक दूख मोतींत आसले हर एक बेजाराय बापा तांकां शांती समाधान सुटका तांचे थंय तुजोच पवित्र आत्मो देवोन येवन दी बापा. बापा हांव तांच्या खातीर मागतां बापा. बापा तशेंच सर भुरग्यां खातीर तांच्या आवय बापायक आनी वडिलांक विधेय जावन कल्ती जावन ती बरी श्रद्ध जावन श्रद्धात्मक तांची जिणी जियोंक जाय असली कृपा तूं आशिर्वाद तांकां दी बापा. परिक्षे बरोवंक वेच्या भुरग्यांक वेळार पावती तयाराय करूंक आनी परिक्षेक बरी फलितांश हाडूंक तांकां आशिर्वाद दी. तांकां जानवाय बुदवंतकाय दी बापा. तशेंच बापा हर एकली भुरगीं इस्कालाक वेता आसतना तांकां हर एक आनवरांतले हर एका पिडे शिडेंतले आनी तशेंच बापा खोट्या संगतपणांतले तांकां राख बापा. केदींच तीं दुसऱ्या वायटाक खंयची वायट संगतेक तांणी बली पडनातले बली राख बापा. तशेंच युवा जनां खातीर तांचो बेस विंचूंक करचे खातीर आनी तांकां बरो जिणेक संगतीन दया करून दी बापा. तशेंच बापा आमी मागतां सर धाकटेर नर्सां खातीर आनी पिडेस्तां वळख जावच्या हर एक पिडेस्तां हर एक हॉस्पिटलांत येता आसतना तांकां जाय आसली कृपा बापा तांकां गूण करूंक तुजे आशिर्वाद आनी तशेंच धाकटेर नर्सांक तुजी कृपा आशिर्वाद ओतून येवं दी म्हूण आमी मागतां बापा. ही सर्व आमी आमच्या कुटुंबाची हर एक गरजो आमचे कुटुंब बापा आमच्या कुटुंबांत असले आवय बापय आमचे थंय असली प्रायवंतां आमच्या कुटुंबांत असली भुरगीं बाळां नत्रां बापा आमचे थंय आमच्या कुटुंबांत आसलें घर बरें तुवें दिलें. तशेंच बापा आमचे जमीन आमची भुंयबाट आमचे थंय आमच्या थंय आसलीं जानवरां बापा हर एक तुका समर्पण दिता बाबा. तुज्या पवित्र रक्तान हर एक संगती हर एक वस्तू हर एक जिवी हर एक मनशां बापा हर एक घरांत असले वस्तू घराणे पवित्र कर बापा. बापा आमच्या कुटुंबांत समाधान आशिर्वाद तूं दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता बापा. आमचे थंय आसले हर एक तुज्या पांयां तळा अर्पयता आसतना आमची थंय आसले हर एक कश्टांची जिणी आमची थंय आसले हर एक पिडा तुज्या पांयां तळा आमी दिता आमी समर्पण दिता. आतां आमी गावया गीत जिणेच्या कश्टां वेळार म्हळ्यार गीत आमी सांगता गावया.
येतल्या कष्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुकानी सुख रसलोलो तसो सांभाळता सदा चंचल जायना का कंगाल जायना का आस्तलो पोंत पर्या लागींच हांव तुज्या चंचल जायना का कंगाल जायना का आस्तलो पोंत पर्या लागींच हांव तुज्या मगाचे न्हू आतां आमी अंतीम देवाच्या आशिर्वाद तशेंच ज्या मिसाची जी कितें विविध ते संवासात सम्याक भेटोवन देवया. प्रत्येक जावन जल्मा दीस आचरण करच्या. शरोन फर्नांडीस 26th बर्थडे एनिवर्सरी. थँक्सगिविंग मास टू इन्फेंट जीसस. एल्स्टन नेल डिसूजा. अर्गामीस भेटयतात बर्थडे दिसा. ऑलब्रायट डिसूजा ह्या बर्थडे आचरण केल्ल्या सर्वांक देवाचे आशिर्वाद मागया. तशेंच अर्गांची ते संवाशी आसात. बरें काम मेळच्याक पासोत मेस दितात. संगीता क्रास्ता सर्व खरा खातीर देवान केल्ल्या सर असऱ्यां खातीर मेसाचें बलिदान दिता. शरोन फर्नांडीस. अर्गांची अर्गां मेस दिता. जेराल्ड वेगस एंड फॅमिली. थँक्सगिविंग मास किन्निगोळी थावन लोरन रियोन सेरा. थँक्सगिविंग मास बाय लिना सिक्वेरा. तशेंच विविध तेसां खातीर मागोवंक उलो दिला. बऱ्या भलायके खातीर मिसा दितात. आग्नेस पिंटो. वीरा नोरोन्ना मिस भेटयतात फॉर रितेश टू ग्रो इन बिझनेस अँड फॉर इज गुड हेल्थ. बऱ्या भलायके खातीर नॉर्बर्ट क्रास्ताच्या बऱ्या भलायके खातीर मिस दिता जीना डी फर्नांडीस. तशेंच मरण पावल्या मेस्तां पासोत मी मागोवंक विसारलां. देवाधीन जाल्ल्या जीवन पिरेरा, अम्ब्रोस पिरेरा आनी पास्कल पिंटो. पलगदेंत आत्म्याक उडास करतात. प्रेसिल्ला अँड पीटर. परोजनच्या आत्म्या खातीर मीस भेटयतात. रोही लोबो. ग्रेगोरी डिसूजा डिपार्टेड सोल. सोल ऑफ बेरोजियो जोसेफ कंटिंजियन कुवेट. सोल ऑफ Antoinette Joseph Contagion Kuwait. Alfred Rodriguez Belthangadi. Alfred Rodriguez birthday remembrance Udyawar. Lucy and Gregory Cordes John Cordes. Reverend Father Belarium Min de Gonzalez and Father Alfie de Silva. John Gonzalez, Angeline and Stanislas Gonzalez. Soul of Dennis Rebello Ambebold. For all the departed in the Vegas and D'Souza family. 5th death anniversary of Juliana Lobo. Souls of J.J. Pinto and Cynthia Pinto. Soul of Henry Lily D'Souza. देवाधीन जाल्ल्या सिरिल आनी स्टेल्ला पिरेरा. देवाधीन जाल्ल्या जिमशद गुजादेर वसई. देवाधीन जाल्ल्या ऑस्वर्ड लोबो 2nd month remembrance. बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ स्टेल्ला रोड्रिगस. देवाधीन जाल्ल्या अपलू
and Magdalene Rodriguez, for the soul of Hilary and Bridget Rodriguez, for the soul of Josephine Rodriguez and John Rodriguez, for all the souls, and especially Father Valerian and Sister Mary Monica, for the soul of Father John Fernandez, for all the souls in purgatory, for the soul of Walter Rodriguez, Devanjela Joachim Rebello Puturtham, Devadinzala Joseph Leo Alex De Silva Kinigoli, soul of Leo Pascal George Vas Kinigoli, for the soul of Nelson D'Souza, soul of Paul D'Souza Nidodi, घरच्याल खातीर मिस दितात डेनिस कुवेल्लो, 43rd बर्थडे रिमेंबरन्स ऑफ पाउल फर्नांडीस. ह्या सर्व थेसांव खातीर मागतना मगचनो आमची थेसांवां देवा समोर धरुया. तस देव आमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण मागया. आतां आमची तकली भागावया आनी देवाचे आशिर्वाद जोडया. संतोषाची गीतां गावूं की तुझी गाजयतां सोम्या. भक्तीन वरबेन गायन करूं स्तुती तुझी गायतां धन्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या आस्म्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मोगाचे न्हू आयच्या वांचलांत आमी आयकता मोगा विशांत देव सर्वेस्पर जेजू 2 उपादेश दिता. पयलो देवाचो मोग कर आनी दुसरो एकामेकाचो मोग कर म्हण. मोगाचे न्हू सबारपटी आमी आमचे सेल्फीश म्हणटा, आमी सेल्फीश लव म्हणटा आमी. मोगाचे न्हू सबारपटी कित्याक आमी सांपडल्या म्हजोच हांवच व्हरतो, म्हजेच आयडियोलॉजी व्हरती म्हणल्यार त्या जिवितां आमी जिवन आसल्यार बापा कडेन आमी बक्षणे मागया. संगता म्हणया सर्पदी धरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां उसारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतलीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरीसपरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकळट करूं आनी आमची बातकां बगसून आनी आमकां ससनच्या जिविता फावो. आमेन. सोम्या काकूत कर काकूत कर, सोम्या काकूत कर काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर काकूत कर, सोम्या काकूत कर काकूत कर, सोम्या काकूत कर काकूत कर. प्रार्थया.
सर्वेस्परा देवा, तुजो मोग करतल्यांक दिसानतली वर्ती देनी तुवें तयाराय केलाय. सर्वस्तुनी आनी सर्वस्तुवरनी अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगाच्या त्रेगांनी भर. आनी हे परी आमच्या आशेवरती तुवें बसयलेली दनी आमकां फावो जावं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्रत्मेच्या आयकुनान जियेत आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. एझेकियल प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पराचो हात म्हजेर आयलो. ताणें सर्वेस्पराच्या आत्म्या उद्देशी म्हाका भायर व्हेलो आनी एका पालक्या मदें दवरलो. तें पालकें हाडांनी भरिल्लें. तांचे मदें ताणें म्हाका भोंवडायलो. हाडां व्हड संख्यान पालक्यांत पडून आसलीं आनी तीं सारकीं सुकिल्लीं. ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, ह्या हाडांक परतून जीव येत गाय. हांवें जाप दिली, सर्वेस्परा देवा, तें तूं जाणाय. तेन्ना ताणें म्हाका म्हळें, ह्या हाडांक प्रवाद कर आनी तांकां सांग, सुक्या हाडांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयका. ह्या हाडांक सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हांव स्वास तुमचे भितर सरासो करतलो आनी तुमकां जीव येतलो. हांव तुमचेर शेरो घालतलो आनी तुमचेर मांस वाडाशें करतलो. हांव तुमचेर कात दामतलो आनी तुमकां स्वास दितलो आनी तुमी जियेतल्यात. तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हणून तुमकां कळीत जातलें. म्हाका फर्मायल्या प्रमाणे हांवें प्रवाद केलो. हांव प्रवाद करता आसतना एक आवाज आयकलो. एक कडकड जालो आनी हाडां लागीं सरून हाडाक हाड जोडून आयलें. हांवें पळयलें आनी तांचेर म्हाका शिरो दिसल्यो. तांचेर मांस वाडटालें आनी कात दांपून येताली, पूण तांचे भितर स्वास नातुल्लो. ताणें म्हाका म्हळें, स्वासाक प्रवाद कर. मनशा पुता, प्रवाद कर, स्वासाक सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, स्वासा चाराय वाऱ्यांतलो ये आनी ह्या मेल्ल्यांनी जिवच्या खातीर तांचेर स्वास सोड. ताणें म्हाका फर्मायल्या प्रमाणे हांवें प्रवाद केलो आनी स्वास तांचे भितर सरलो. तांकां जीव आयलो आनी आपल्या पांयांचेर तीं उबीं रावलीं. एक व्हड अगणीत सैन्य. तेन्ना ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, हीं हाडां सगळ्या इस्रायलाचें घराणें. तीं म्हणटात, आमचीं हाडां सुकल्यांत, आमचो बरवसो नपयस जाला, आमचो सत्यानाश जाला. देखून प्रवाद कर आनी तांकां सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, म्हज्या परजे हांव तुमचे फोंड उक्तें करतलो आनी तुमच्या फोंडांतलीं तुमकां भायर काडटलो. हांव तुमकां इस्रायलाच्या देशांत परतून हाडटलो. म्हजे परजे हांव तुमचे फोंड उक्तें करतलो. तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हणून तुमकां कळीत जातलें. हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी जिवंत जातल्यात. आनी हांव तुमकां नव्यान तुमच्या देशांत हाडटलो. तेन्ना हांव सर्वेस्पर उलयलां आनी हांवें हें केलां म्हणून तुमकां कळीत जातलें. उलयता तो सर्वेस्पर देव.
सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. सोम्याक दीन वाचुया, कित्याक ताचो मोग ससनाक बाळटा. सोम्याक दीन वाचुया, कित्याक ताचो मोग ससनाक बाळटा. अशें म्हणून सर्वेस्परान सोडयल्यान ती दुस्मनाच्या हातांतली निवारल्यान ती उदेंते अस्तमते उत्तरे दक्षिणा म्हणून पयशेल्या गांवांतावन एकठांय केल्यान ती. श्लोक. सोम्याक दीन वाचुया, कित्याक ताचो मोग ससनाक बाळटा. थोडी मरुभुमींत थोडी अरण्यांत हेणे तेणे भोंवतेली आनी वस्ती करूंक जाता तसल्या शहराची वाट तांकां मेळूंक नातली. बुकेन आनी ताणेन ती वळवळतेली आनी जीव सोडूंक ती तयार जाल्ली. सोम्याक दीन वाचुया, कित्याक ताचो मोग ससनाक बाळटा. तेन्ना तांच्या गरजेक अंतांत सर्वेस्पराक तांणी उलो मारलो आनी तांच्या संकश्टांतली ताणें तांकां निवारली आनी वस्ती करूंक जाता तसल्या शहरांत पावासर नीट वाटेन ताणें तांकां चलोवन व्हेली. सोम्याक दीन वाचुया, कित्याक ताचो मोग ससनाक बाळटा. ताच्या मोगा पासत मनशा खातीर ताणें केल्यान ती विजमिता पासत तांणी सर्वेस्पराक अर्गां दिवंक फावो, कित्याक ताणेल्ल्यांच्या आत्म्याक तो दादोश करता. बुकेल्ल्यांक बऱ्या वस्तूंनी तो भरता. श्लोक. सोम्याक दीन वाचुया, कित्याक ताचो मोग ससनाक बाळटा. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. ताच्यो वाटो म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तूं तुज्या सताच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सुवे आसूं. तुमच्या आत्म्या सवे आसो. मातयो परमने शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून सदुसेवाचें थोंड दंपल्लें म्हणून आयकून फरिजेव संगता मेळ्ळे आनी तांचे मदल्या एकल्यान जेजूक पारखुच्या इराद्यान अशें सवाल केलें. मेस्त्री, नियमशास्त्रचो अतिवर्त उपादेश खंयचो? जेजून ताका जाप दिली, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्पराचो तुज्या देवाचो मोग कर. असो अति वर्तो आनी प्रथम उपादेश. आनी दुसरो ताचे सारको तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर. ह्या दोन उपादेशाचेर सगळे नियमशास्त्र आनी प्रवाद्याचे उतर बांदून आसात. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वचपान आमी आयकलें सर्वेस्पराचो हात एजेकियल प्रवादी वयर आयलो आनी ताका हाडांनी भरलेल्या पालख्याक व्हरून उबी केलो. तेन्ना एजेकियल प्रवादीक देवान सांगलें तांकां त्या हाडांक प्रवाद कर म्हणून. तेन्ना एजेकियल प्रवाद करता आसतना मोगाचेनो तें जाल्लें घडीत सुकल्ली हाडां जोडूंक आयलीं, शिरो दिसलो आनी मांस भरलें आनी कात धापून आयली. पूण तांचे थंय जीव नातलो. मोगाचेनो तांचे थंय जीव नातलो. सर्वेस्परान स्वासाक प्रवाद करूंक सांगलें आनी एजेकियल प्रवादीन तशेंच केलें, स्वासाक प्रवाद केलें. त्या दळा तांकां जीव आयलो. मोगाचेनो आमच्या जिवितांत सबारपटी आमी जियेता,
मात आमचे ते संतोष ना निराशाय निराशपण हर एका पटी सलवत हांव आमचे ते जेजूसो पवित्र आत्म्याचो त्रिंद दिसो स्वास नातले बरी आमी जियेत हांव मग न्हू उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 7 उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 2 वोळ 7 आनी तो आयकता आमी सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या पुडांनी जिवाचो स्वास फुंकलो आनी मनीस एक जिवो प्राणी जालो मग न्हू केदळा आमच्या जिवितान देवाचो स्वास आसा तेदळा आमचे ते उमेद आसा एक तरेची संतोष आसा झुजोंक मन जाता बोलवून जाता तेच देव आमचे ते जियोवन दी जसो देवाचो स्वास आमचे भितर येवन दी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक जावन आमच्या सुकल्ल्या जिवाक पिडेंत व्हडल्या आमच्या जिवाक निरासल्ल्या आमच्या जिवाक जीवघात आनी हेर खोटी आमची समजण या आमची ते खोटेपण आमी बली जातना तशेंच कश्टान संपट आसतना देवाक उलो मारया तो देवाचो स्वास आमचे भितर येवन दी आमकां जीव करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या वेळार त्या देवा कडेन मागोवया गीत नंबर C14 C14 भेटयता बापा हुंडोवाय तुका दयेन तुगे कानीक आमची तुका ती मानवून दी हुंडोवायन हाडून तुझे मुखार येता जेजू क्रिस्ताच्या मासारता बदल म्हणून मागता भेटयता बापा हुंडोवाय तुका दयेन तुगे कानीक आमची तुका ती मानवून दी म्हज्या बाबनीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदिदरा देवा बापाक मानता तसलें जाम म्हण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयशे जादावा सर्वेस पोर म्हणून घे सर्वेस्परा आमची दानां मानून घे तांचे वरवीं उतरावरती देणी आमी तुजे कडची घेता आनी तुका परत्यान दिता तुवें आमकां दिलां तें तुका भेटोवन तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमच्या आत्म्या सवे आसूं तुमची काळजां उबारात आमी ती सरस्वती उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदिदरा आनी ससनाच्या देवा तुझ्या मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं सर्व काळी आनी सर्व ते आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुझ्या शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलें आमच्या सुडोंदरा आनी थाराक करून तुका तुवेंच भेटयलोय पवित्र आत्म्या वरवीं तो मनीस जालो आनी आमकां मरेतान जल्मलो आपले हात विस्तरून आनी कश्ट मरण जैत व्हरून ताणें तुजी कुशी पडली आनी एक पवित्र परजा जोडून घेतली अशें ताणें मरण वयर जैत व्हेलें आनी पुनर्जीवनपण उगडापें केलें देखून देवदूतां आनी समेस्त संत भक्तां संगती तुज्या महिमेची कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता पवित्र पवित्र
संसार भरल्या तुझ्या वैभवा होसाना ओ सर्गी होसाना ओ सर्गी सर्वेस पोराचे नावी येता तो सुभागी होसाना ओ सर्गी होसाना ओ सर्गी देखून सर्वेस्परा करस तूं पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर देखून दवा परी तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ही दना पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कश्ट मरण सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो आनी आपल्या सिसांक दिलो म्हणून तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची ते स्परीचे वंजतच ताणें काल्स घेतली तुका दिन वाचून ती आपल्या सिसांक दिली म्हणून तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणे कराराचे रगत पदकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सबारा पसोत ते वरावतले हे म्हज्या उडासाक करात भवर्त सोगूट संसाराच्या सड बंदारा तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवन पोना वरवी तुवे आमची सोडवण केली आमची काकूत कर देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उड्डासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोक लाय देखून आमी तुका दिन वाचता क्रिस्ताच्या कुडींत आनी रक्तान वांटो घेतल्या आमकां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रितुमेचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उड्डास कर अशें लियो आमच्या भगवंत बापा आनी पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या संस्करणी घेतल्या बराबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरोशान अंतरून गेल्ल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचो उड्डास कर आनी तुझ्या काकुळतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुझ्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्ताची काकुळत कर म्हूण आमी मागता अशें भगवंत ओंकार मरिये देवाचे मये संगती भगवंत जुजे तिसो पती भगवंत धर्मदूतांनी सर्व काळी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या संता भक्तां बराबर ससणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताचे संगता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर्व सरपदवेदारा बापा सर मान आनी महिमा तुका ससणाच्या ससनाक आमेन. जिसू आज आमकां सांगता दोन उपादेश मगाचे न्हू त्या जिसूक आमी आज कल्ती मनान आमी देवाचो मोग करता
तशेंच आमच्या पेलांसय मोग करता म्हूण भास दिव्या आनी संग्या आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज समका येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस खाय आमकां दी सर्गींचे सुख आनी आमच्या सोडूंदरा जेजू क्रिस्ताचे आन्याक बरोशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या सस्ताक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा परमने तिका शांती दी आनी तुंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. माय मग सोगुर्त जावन एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुम्याचे क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत सांगतना आमी हरी नासतना संपून तुज्या काकुळतीन तुज्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी पळयात. ही देवाची शिळी संवसाराची पाप करता ती शेळेच्या जीवनाक आपयल्या ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. ओगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सडवोंदारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जिवी जीवदातारा. कितली मोवाळ काकूळ तुजी असीम दयाळाय सर्गीची. दैवीक आनंद दोस कशी पवित्र जीन आमची. मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवोंदारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जिवी जीवदातारा. प्रार्थया. सर्वेस्परा ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं जेजू क्रिस्ताच्या जिवितांत भागीदार जावन तुजी दयाळाय कलतेपणी मागता. ह्या संवसारांत ताचे सारके जावन सर्गार ताचो संगात जोडूंक आमकां फावो कर. तूं जियेताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसनेयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धरता. देवाचे वडोपकार. अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजां. दीनवाशी मोन मुझे उपकार तुजो बावड
बोला वोडा आनंदा अर्गांदिता तुका सोमिया सगळ्या मुजा काळजा मोगाळ पुता सोवे अंकवार मोरी आशीर्वादी आमकां भाग्यवंत कुसाचे कृपेन निरोमका आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.